नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। गोयच्या अभयारण्याचे बफर झोनाचो प्रश्न सुटचो म्हणून पर्यावरण मंत्रालय लागला कामाक। जावडेकर म्हणटा कायद्याचे चौकटीत मायनिंग करपाचे यत्न, मुख्यमंत्री मेळ्ळो जावडेकराक। अनुदान घेतले कोंकणी मराठी शाळांक इंग्लिश विषय सक्ती, इंग्लिश अल्पसंख्याक शाळांकूय कोंकणी वा मराठी विषय सक्ती करून अनुदान, सरकारान पास केले माध्यम धोरण। बिकिनी पबांचेर सुदिनाच्या विधानाचो मिडियान केला अर्थाचो अनर्थ, मुख्यमंत्री म्हणटा मिडिया रिपोर्ट भलतेच, श्रीपादान काढले कानार केस, बीजेपीक सुदिनाचे मान्य ना। कोळेच्या शांतादुर्गेचे 6 किलो भांगर ते भायर रुपयाच्यो वस्तीचो पत्तो ना, प्रकरण पावले हायकोर्टात। देवस्थानाचे नवे समितीचो आरोप, मामलेदार आणि पुलीस कांयच करिना म्हण आरोप। आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेचेर लाचखोरीचो आरोप करपी मिनेर भालचंद्र नायकाची एसआयटी घेता जबानी, राती उसरा मेरेन जबानी चालू, पुलीस म्हणटात राणे अडकुपाची शक्यताय। आणि खेळात LICची अस्तंत विभागी टेबल टेनिस सर्त पणजे कांपालार सुरू, महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोयचे पंगड सर्तीत वांटेकार। खबरो विस्तारान। गोयच्या अभयारण्याचो बफर झोन आणि मायनिंगाचो प्रश्न तडीक लागचो म्हणून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय कामाक लागला। गोयचो बफर झोनाचो प्रश्न सुटचो आणि कायद्याचे चौकटीत मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू जावचे म्हूण यत्न चल्ल्यात, ही गजाल स्वतः केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान उलोवन दाखयल्या। हे विशय घेवन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दिल्ली गेला। ब्रेस्तारा सकाळी दिल्ली पर्यावरण मंत्री जावडेकराक तो मेळ्ळो। त्या उपरांत जावडेकर मिडिया कडेन उलयलो। मायनिंग वाठारांतल्यान ल्हव ल्हव सरकाराचेर दबाव येवंक लागिल्ल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारानूय आतां हातपाय हालोवंक सुरवात केल्या। गोयचो बफर झोन आनी मायनिंगाचो प्रस्न घेवन तो बिरेस्तारात दिल्ली पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळ्ळो। गोयच्या अभयारण्याचो बफर झोन आनी कायद्याचे चौकटीन रावन मायनिंग सुरू करपाचे यत्न चल्ल्यात। हे प्रस्नाचेर आपली गोयचे मुख्यमंत्र्या कडेन सकाळी चर्चा जाल्या म्हूण हे बसके उपरांत जावडेकर दिल्ली मिडिया कडेन उलयलो। गोयचो मुख्यमंत्री गोयचे पर्यावरण आनी मायनिंग उद्देगाचे कांय प्रस्न घेवन आपल्याक मेळ्ळा। बफर झोन आनी मायनिंगाचो विशय तडीक लावपाचो आमचो यत्न चल्ला। कायद्याचे चौकटीन मायनिंग पयलीं कशें सुरू करूं येता हाचेर पयली चर्चा जाली। ही दुसरी बसका। न्हंयचे विशीं आनी बाकीचेय कांय विशय बसकेन आयले। लोकांच्या हिताचे नजरेन जाय आशिल्ले प्रकल्प मंत्रालय पयलीं हातान घेतले अशें प्रकाश जावडेकर हांणी सांगलें। मोदी सरकार येवन म्हयनो जावन गेलो, मायनिंग सुरू जायना म्हूण जाळवणदार आनी मिनेर हुस्को काडटात। मिनेरांनी सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी सुद्दां करून पळयली। मायनिंगाचें धोरण जूनान येवपाचें, सरकार आतां जुलय ऑगस्टाची भाशा करता। दुसरे वटेन पश्चिम घाटाचेर कस्तुरीरंगन रिपोर्टाचो फेरनियाळ घेवपाचें थारला। मायनिंग सप्टेंबरान सुरू जातलें म्हूण सरकार सांगता खरें, पूण गोयच्या मायनिंगांतल्या लोकांक आनी उद्देगाक अच्छे दिन येवपाची चिन्नां अजूनय दिसनात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सरकारी अनुदान मेळटलें जाल्यार कोंकणी वा मराठी शाळांक एक इंग्लिश विशय सक्तीचो आणि अल्पसंख्याकांचे इंग्लिश शाळांनी एक मराठी वा कोंकणी विशय सरकारान सक्तीचो केला। सुधारित शिक्षण माध्यम धोरणाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार मिडिया कडेन उलयलो। अल्पसंख्याकांचे स्कुलांक शिक्षण माध्यम थारावपाचें स्वातंत्र्य दिलां। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत सरकारान धोरणांत बारीक सारीक बदल केल्यात। इंग्लिश माध्यमाच्या अल्पसंख्याक स्कुलांक सरकारी अनुदान मेळटलेंच। मॉडिफाईड medium of instruction policy has been already adopted by the cabinet. It is same decision. There is no change in that earlier policy, except that because of Supreme Court decision, it has been now split into two areas. One is grant, the other is recognition. Separate केले, पयली दोन्ही मिक्स एकत्र केले। सुप्रीम कोर्टान जो डिसिजन दिला त्याच्यामुळे आमकां ते फक्त सेपरेट दाखोवचे पडले। पयले पासून चौथे पर्यंत कोंकणी मराठीन शिकयता ताका ग्रांट मेळटली, subject to condition that one of the subject he has to teach in English to minority schools. तांकां choice आसा medium select करपाक, provided if the medium is English, they have to use bilingual books. These are all kinds of minorities, linguistic minority as well as, and provided they have one subject compulsorily in Konkani, Marathi.
कवळेच्या शांतादुर्गेचे 6 किलो भांगर आणि रुपयाच्यो वस्ती मिळून कोट्यांनी रुपयाचे मालमत्तेचो पत्तोच ना म्हूण प्रकरण हायकोर्टा मेरेन पावला. देवस्थानाचे नवे कमिटीन आरोप केला. आदले कमिटीन देवीचे वस्तीचो रिपोर्ट दिवंक ना आनी देवीच्यो कांय वस्ती सापडनात म्हूण नवी कमिटी हायकोर्टात गेल्या. पुलीस आनी मामलेदाराक कळोवनय कांयच जाल्लें ना. मामलेदाराक ह्यो गजाली जाग्यार घालून कारवाय करपाक लावची म्हूण कमिटी मागता. कोर्टान हे केशींत आदले कमिटीक प्रतिवादी करची म्हूण निर्देश दिल्यात. कवळेच्या शांतादुर्गेच्या 6 किलो भांगराच्यो विटो रुपयाच्यो वस्ती देवळांतले तिजोरींतल्यान गायब जाल्यात. ते भायर देवीक आयिल्लें अर्पण आनी बाकींच्या गजालींचो रिकॉर्ड आशिल्ल्यो फायली नात. आदले कमिटीन ह्यो वस्ती नवी कमिटी कडेन दिवंक नाशिल्ल्यान नवे कमिटीन देवस्थानाच्या कारभाराचो ताबो घेवंक न्हयकार दिलो. नवी कमिटी हायकोर्टांत गेल्या. प्रकरण देवळाचो प्रशासक, फोंडेचो मामलेदार आनी पुलिशेकूय कळयिल्लें, पूण तांणी कांयच केल्लें ना अशें याचिकादार नवी कमिटी म्हणटा. मामलेदाराक देवस्थानाचें भांगर ताब्यांत घेवंक सांगून हिशोब आनी फायलींनी गुंडूलसांवां करतल्यांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिवचो म्हूण याचिकादारांनी हायकोर्टा कडेन मागलां. कोर्टान ह्या प्रकरणांत आदले कमिटीक प्रतिवादी करचे म्हूण याचिकादाराक निर्देश दिल्यात. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.